वास्को वाठारांतल्या कोळशाच्या प्रदूषणाचो प्रश्न परत एक फावट मुखार आयला। काँग्रेसीचे फुडारी नजीर खान आणि नंदादीप राऊत हांणी मुरगांव बंदारात कोळसो हाताळपाक मेकळीक दिल्या असो आरोप करून सरकाराचेर खर टिका केल्या। कोळशाच्या प्रदूषणाचो थळाव्या नागरिकांचेर भलायकेचेर आणि पर्यावरणाचेर गंभीर परिणाम जाता असो दावो करून येता त्या वेंचणुकेत आपल्या प्रतिनिधींक जापसालदार धरचे अशें मतदारांक आव्हान केला। पळयात। कोलाचे इश्यू आसा, आयज कोलाचे इश्यू टोटल कितें जाल्यार कॉलेप्स करून उडयला आमचे एमएलएन आनी कावन्सिलरान। सो आतां हांव तुमकां सांगपाक पळयता की एक 1.5 म्हयने 2 म्हयने पयलीं 3 टीम रेडी जाल्ले, ए टीम, बी टीम आनी सी टीम। आनी ए टीमाचो कॅप्टन आसलो मिलिंद विथ कावन्सिलर्स आनी लोकल्स आनी एक्टिविस्ट एनजीओस। सो ते इश्यू घेतलेलो कितें बाबा कोलाचो वास येता, पोल्युशन जाता, बट कोण एगेन्स्ट कोल उलोवना। सो हांव आतां मिलिंदाक सांगपाक पळयता, मिलिंद तूं फर्स्ट टर्म एमएलए आसलो तेन्ना तुका कोलाचे वास येवंक ना, तेन्ना कोल पोल्युशन जावंक ना। मागीर तूं 2 टर्म मिनिस्टर जालो अलॉंग विथ द पॅनल, कावन्सिलर पॅनल, तेन्ना तुमकां आवाज येवना। सडनली तुमचे एक कितें जाता, इलेक्शन टायम पावले आनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लागीं पावले, तुमकां सडनली कोलाचे वास येवपाक लागले, पब्लिकाचे तुमी चिंतपाक लागले, हे कशें? तेन्ना तूं खंय आसलो? तेन्ना तुवें कितें प्रोटेस्ट करूं ना? केन्ना तुवें कावन्सिलराक भायर कित्याक काडूं ना? आज तूं एक करता इज टोटल ऑन द पॉलिटिकल एजेंडा, इलेक्शन लागीं पावलो म्हणून। आनी तुजी एज टीम कावन्सिलर तेन्ना संकल्पान कॉल केल्लो की बाबा आमी ह्या एमपी चेअरमॅना कडेन बसया आनी उलया। सो तुजे 8 कावन्सिलरान बायपास करून ते एमपी चेअरमॅना कडेन गेल्ले आनी थिंगा कॉफी पिले, चेअरमॅनान खांद्यार हात घातले, तुमी खूश जावन आनी पब्लिकाक कितें सांगले ना, आमकां चेअरमॅन सांगला 15 पॉयंट प्रोग्राम दिता आनी कोलाचे इश्यू कंप्लीट काबार करता। सो ते 15 दिसांसून आयज 1.5 वर्सां जाले, अजून पर्यंत तुमचे कांयच एजेंडा भायर येवना। सो म्हाका दिसता तुमी फक्त गेल्ले कित्याक बॅगांक लागून, बाबा हे इश्यू करपाचे आनी एमपीटी ना, जिंदालान ना, अडानी ना, आमकां कितें तरी दिवपाक जाय। अरे पात्रांव, हो त्रास एकाच दिसान तुजो काबार जालो। तूं सगळ्यांक घेवन टिमीक घेवन फूल सीएमा कडेन गेलो, तुवें कितें केलें रे ते सीएमा कडेन व्हरोन ते टिमीक? परत कांय सांगूंकूच ना मरे तुवें कितें केलें तें? घेतली आनी गेले, काबार केले। अरे लोकांचे हेल्थ चीफ हांगा टिलक ग्राउंडार जेन्ना हियरिंग जालें तेन्ना तूं ओपोज करतालो कोलाक आनी तुज्या अजेंडाचेर आसलेलें की आमकां कोल नाका, कोल बंद करपाक जाय। जेन्ना तूं एमएलए जालो तेन्ना तुका कोल जाय पडलो। हियरिंगाक तुवें कितें सांगलेलें रे? हांव कितें तें सांगलेलें तें हांव उलयना, पूण तूं रिवायंड करून पळय आनी वास्कोकारांक सांगता तेजें हियरिंग तुमी गुगलार मारा आनी तेजें हियरिंग आयका, तेणें कितें सांगलेलें तें, कोणाक कितें जाता तें। हो आमचो आमदार बेस्ट मनीस, थंड उलयता, ना हें कांयच म्हणिना तो, तेज्या तोंडांतल्यान ना शब्द येना। थंड मनीस आनी थंडपणे काम करता तो, ही तेजी सारकी संवय, बरी संवय। तो बरो मनीस, पूण जेन्ना आपले कडेन येता पळय तेन्ना तो सगळें तो म्हणटा डेव्हलपमेंट, 140 करोड डेव्हलपमेंटाचे फक्त एनवलपान आहा। एनवलप दिसाना कांयच करूंक ना तेणी।